जेन्ना फुटबॉल फेडरेशनाचें इलेक्शन आसलें आनी गोंयच्यान GFAच्यान वालंकाचें नांव गेल्लें आनी मागीर प्रेसिडेंट पोस्टाकूय तेणी नॉमिनेशन केल्लें पयलीं तेच्या लिस्टान आसलें नांव मागीर आयकलें तुमचे कडल्यान कितें कंप्लेन कितें एक्झॅक्टली स्टोरी. पयले सुवातेर हांव सांगूंक सोदतां की एज पर आर्टिकल 26(9) ऑफ GFA स्टॅट्यूट्स अँड कॉन्स्टिट्यूशन द डेलिगेट्स फॉर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मिटिंग्स or Sports Authority of Goa meetings, the delegates must be nominated by the executive committee. पयले सुवातेर सांगूंक सोदता की वालांका बायचें नॉमिनेशन एक्झिक्युटीव कमिटीक सांगूंकूच ना, येवकूच ना आनी मिटिंगूय घेवंक ना आनी 10 जाणांनी ओपोज करूनय आउट ऑफ 19 10 जाणांनी ओपोज करूनय प्रेसिडेंट हॅज स्टील गॉन अहेड अँड प्रपोज्ड द डॉटर्स नेम विच इज अ क्लियर केस ऑफ नेपोटिझम अँड फॅमिली राज. पॉलिटिक्सान जे फॅमिली राज जाता तो फुटबॉलान घालूंक सोदता. सो ते क्लियर धाडले आनी फेडरेशन एक्सेप्ट करता प्रेसिडेंटाची सायन आसली की फेडरेशनान एक्सेप्ट केले हांव मानता. सो सेकंड गोश्ट कितें जालें की काल म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की वालांकाचे नॉमिनेशन फायल करतना प्रोपोजर आनी सेकंडर आसता. सो सेकंडराचें नांव मिस्टर अमित केमानी, इज द प्रेसिडेंट ऑफ दमन अँड दीव फुटबॉल असोसिएशन. ताणें सेकंड केले हेजे वालांकाचे फॉर्म. म्हाका इन्फॉर्मेशन काल मेळ्ळें की तो 16 ऑगस्टान इंडियेचे भायर आहा म्हणून एब्रॉड गेला आनी अजुनूय इंडियेन येवंक ना. पूण तेणी सायन केल्लें प्रपोजल अशें नॉमिनेशन फॉर्माचेर सायन मारला. म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळा की पेनान सायन मारला, नॉट इवन डिजिटल सिग्नेचर बट इट वॉज सायन्ड इन अ पेन. सो हांवें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हांवूय शुअर नासलो. सो हांवें रिटर्निंग ऑफिसराक काल मेल धाडलेले अरावंड 3 PM. ताणें म्हाका हांवें सांगलें की दीस इज अ केस ऑफ एलेज फॉर्जरी बिकॉज दीस पर्सन कुडंट हॅव सायन्ड द लेटर सिन्स ही इज अब्रॉड अँड नॉट इन इंडिया. सो रिटर्निंग ऑफिसरान म्हाका रातच्या 8 मेल धाडले की दे आर इन्वेस्टिगेटींग द केस अँड दे वील गेट बॅक टू मी. आयज सकाळीं सगळे प्रोपोजर आनी सेकंडरांक सगळ्यांक मेल धाडलेले टू रिप्लाय बाय 11 AM वेदर दे हॅव रियली proposed or seconded the names of the candidates. So deadline asle 11 वरां. Around 5 PM I got an order from the returning officer stating I given candidate list. तेजे नांव नासले आनी वालांकाचें नांव नासलें प्रेसिडेंट पोस्टाक. आनी ऑर्डरान आहा की अमित केमानीक ईमेल केल्ले आनी ईमेल आनी फोनूय केले. तेणें डिनाय केला की आपणें वालांकाचें नांव सेकंड केलां म्हणून. सो इफ ही हॅज डिनायड दॅट ही हॅज सेकंडेड द नेम ऑफ वालांका आलेमांव, this is a case of clear forgery. How can the signature of a person come on the form? This is it's a very serious offense, and this is good for the clubs to know, of clubs and members of GFA to know what is actually happening in GFA. फाटले दोन खेमानीक कांयच खबर नासलें म्हणजे तो अशें म्हणटा की ताणें रिटर्न दिला. ऑर्डराचेर रिटर्न क्लियरली मेन्शन केला की he was not aware of his signature being used and he has not given his consent for his signature to be used as a seconder for वालांका आलेमांव. हांव कितें म्हणटा आतां हे सारके सिरियस इशू. आनी 3-4 दीस पयलीं तेणें म्हटलें की थोडे मेंबर चोरूंक येयला म्हूण GFA. आतां लोकां फुडें, गोंयच्या लोकां फुडें आनी GFAच्या क्लबा मुखार इवन फेडरेशना कडेन ऑल इंडिया कडेन की चोर कोण, हे फॉर्जरी करता आनी गोंयचें नांव पिड्यार करता. आतां लोकांक कळ्ळें की एक्चुअली कोण चोरूंक येयला तो GFA आनी AIFF. आनी असले मनीस समज AIFFान पावता, these are supposed to be custodians of football. If such kind of people land up in office bearer positions of Indian football, how will Indian football move ahead? ओके. आनी बाकीचे इलेक्शन पोस्टांचे पळय ट्रेजरर ओर एक्झिक्युटीव मेंबर थंय वालांकाचें नांव तितून ते सेकंडर प्रपोजल सारके आहा. ते ऑर्डरा प्रमाणे तेणें सारकें दिसता की ट्रेजरर आनी मेंबराक वॅलीड आहा. पूण हांव आयज परत मेल धाडटलो रिटर्निंग ऑफिसराक की तेय भायर मारपाक. कित्याक असले फॉर्जरी करपी मनीस अशे फुटबॉलान पावले जाल्यार मागीर फुटबॉल कशें वयर सरतले, आमचे गोंयचे फुटबॉल कशें वयर सरतले. ओके. आनी तुमकां दिसता की फेडरेशनाची नोंद घेवची आनी कितें फॉर्जरी खातीर कितें एक्शन इनिशिएट करची? ऑफकोर्स आय वील बी रायटिंग अ ईमेल टुडे saying that if this is a clear case of forgery, this is a clear case of doing something illegal and it is a fraud. If such people are allowed to enter the executive committee and govern football in India,
where is the question of Indian football rising and where is the question of Goan football rising? First of all, the president has manipulated the constitution and remained in power till beyond the age of 70. There is the Goan football is in a complete mess. Goan football has gone 20 years back in the last 4 years in his committee. This has been the worst tenure of the GFA in recent memory. There are rampant under Churchill Alemao. There are rampant match fixing allegations which are not being investigated, and a shoddy investigation is done by the ethics committee. There is no sponsorship for the Goa League, to the extent that GFA has sent a mail to the club saying to buy your own water for the matches. There is no money to staff salaries are delayed. There is so many फंडाचे मिसमॅनेजमेंट बी नोटीस केल्ले सद्या अकाउंट्सा प्रमाणे फंड मिसमॅनेजमेंट अशें करूं ना पूण थोडे कॉन्ट्रॅक्ट्स आसले की ऑफ द टायटल स्पॉन्सर सेल्वेल ग्रुप they have signed a agreement for 3 years and not paid the money even of the first year. Full amount was not paid of the first year. So how can such contracts be allowed to exist in GFA? ओके GFAचे इलेक्शनूच जावपाचें आसलें न्हू ते केन्ना जावपा आसलें आनी कित्याक डिले बी जालें तशें सद्या actually according to the constitution elections are to be held every 4 years within the last Sunday of the first quarter. That means the last Sunday of July. First quarter ends in July. But till today there has been no notice of election, and he has taking shelter under the fact that there is a case pending in the High Court filed by one of the clubs, and he is saying the matter is in sub judice, and until the matter is settled by the High Court, he will not vacate power. This is the same way how Praful Patel extended his power and resulting in the ban of FIFA. So he is following the same tactics of waiting for the court to decide and then pushing his mandate forcefully against the clubs. ओके तुमी आतां फाल्यां केन्ना बरयतले फेडरेशनाक हे सगळे वालंकाचे बी सगळे आज राती ईमेल करतलो की this is a very serious offense and such kind of people should not be allowed to govern football, because if they are doing such wrong things now at the election stage, when they get elected and they are running football and they have the entire treasury and the resources of Indian football at their hands, they will misuse it. Thank you, John.